बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोफे असो तुमचे सोवे आसूं. आयचे विसाचे बलिदान आंबेटिताव सोपून गेल्या आस्पुल केता फेर्नांडीस देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता रॉक तवेरा आनी आर्मांदो आल्मेडा देवान तांचेर आपलो सुभ आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरों म्हूण आमी मागुया. आशू वर्तमानान आमी गिरेस मुनीस आनी लाजरसाची खबर आमी आयकतल्यो आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां संदेश दिवंक सोदता तो म्हळ्यार आमकां दिलोली गिरेस्काय देवाचे देणे ती दुसऱ्याच्या बरेपणाक जरी तर आमी वापरतल्यो आमी सर्गीचें सूख दुबावावीण आमी जोडूंक पावतल्यो. तर ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना दुसऱ्या खातीर घडटा ते भाशेन बरें आमी करूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. जायते फावटी घडयेक आमच्या सुर्गीच्या बाबा भाशेन दोयाळ मोवाळ जावचे सुवातेर आमी घडयेक आपसवाट जाल्या आमचेच घडयेक आमी चिंतला ह्या आनी दुसऱ्या पथकाचो आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून सगळें हांव सारून सांगता मनात चिंतून थारावन सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केले. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवाचो भाग्यो सदांच सकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावना मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाळेन परतून दिताय. तो ह्या काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी कुशीन हुरबेवंत बावार्थान घोट आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तीर जावच्याक
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासोड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियाच्या पुस्तक प्रभात आयलें पुस्तकाचें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काडी सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरोणांतल्या सुकलेल्या तोंडाक कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरोण्यान सुक्या कोड्या जाग्यार कार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पालां उदकान पावयतल्या वालाच्या देगेर रोयलेल्या झाडां भरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. कालीज म्हटल्यार सगल्याकून घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक ताबे? हांव सर्वेस्पर. जण एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेता. तोच कोणान हांवूच विस्काटून पळयता आनी जण एकल्याच्या कोरण्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचें उतर. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंस बागी. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंस बागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसोना तो कोरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियालीत आसात. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंस बागी. भावत्या वालाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जाता फळां आनी कदींच भावून पडना ताचीं पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोड. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंस बागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबाबा बीन अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवता तो कोरेंस बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं सुबागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी तो तांबडी आनी नाजूक आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाच्यान बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लासार नांवाचो एक भिकारी सगळो सवणांनी भरून ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेसावेल्यान पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो.
हेमकोणान आटेविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजराक ताणें पयस सावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उच्यांत हांव बारी वळवळटा. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठे व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय ह्या व्हडवळाचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचे ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवादाचें तें आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आगामी तुका क्रिस्ता. मुखाच्या भयणी भावांनो, एक गुरुजी आनी ताचे जायते शीस आसलेले. आनी तो गुरुजी एकदां पळयता की एक शीस संवसारी वाटेन आपलें मन घेवन तो जियेतालो. संवसारी आशा एके भाशेन ताका लागलेली. आनी ह्याच खातीर एका दिसाक तो आपल्या ह्या शिसाक आपयता आनी ताका एका जनेलाचेर थावन एक मैदान पळोवंक ताका सांगता. आनी तो ताका विचारता, मैदानार तूं कितें पळयता? आनी तो म्हणटा, मैदानार भुरगे वेगवेगळो खेळ खेळटात ते हांव पळयता. आनी तेन्ना बाबूनो आपल्या हातांत आसलेलो आरसो तो आपल्या शिसाच्या तोंडा मुखार दवरता. आनी तो ताका म्हणटा, आतां तूं कितें पळयताय? आनी तो म्हणटा, आतां हांव म्हजें मुखामोळ पळयता. आनी तेन्ना बाबूनो हो गुरुजी ताका म्हणटा, हेच भाशेन घोडेक तुजें जिवीत जालां. When you have few silver coins in front of you, you tend to see only yourself. जेन्ना तुज्या दोळ्या मुखार घोडेक थोडे दुडू जातात, रुपयाचे नाणे जातात, तेन्ना दुसऱ्याचें जिवीत पळोवचे सुवातेर तूं तुकाच पळयत रावता. दीस रात फकत तुजेंच जिवीत, तुजेंच बरेंपण घोडेक तुज्या दोळ्या मुखार येता. बाबूनो, शुभ वर्तमानांत असलेंच कितें घडलेलें आमी पळयता. पयले सुवातेर आमी पळयता ह्या मनशाचें जिवीत. तांबडी आनी नासूक आंगोस्त्रां घालतालो आनी दिसाच्या दिसाक व्हडा दोबाज्यान व्हड व्हड जेवणां तो करतालो. एक घोडेक सुस्त जिवीत तो जियेतालो. दुसऱ्यान पळयता बाबूनो ह्या मनशाचे गिरेस्त मनशाचे पातो. शुभ वर्तमान आमकां सांगना तो घोडेक पियोन पियोन घोडेक बेबदो जाल्लो. शुभ वर्तमान आमकां सांगना तो जेवण विबाडटालो. शुभ वर्तमान आमकां सांगना तो एक चोर नागोण आसलेलो आनीक आपली गिरेस्तकाय ताणें एकठायलोली पुजायल्ली. पूण बाबूनो ह्या मनशाचे पातोक आमी पळयता तें म्हणल्यार एक्स्ट्रीम वर्ल्डलीनस एंड इनसेन्सिटीव टू द निड्स ऑफ अदर्स. ताचे पातोक म्हणल्यार हिसपा भायर गिरेस्तकाय, संवसारी मन, आशा आनीक दुसऱ्याचे जिविताचे ताका पडून वचोंक नासलें. तिसरे सुवातेर बाबूनो आमी पळयता ह्या मनशाची जोडटी. हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, सर्वेस्पोर देव आमकां उगडास करता. हांव सर्वेस्पोर जोण एकल्याचो थाव घेता. अंतोच कळना हांवूच विस्कोटान पळयता आनी जोण एकल्याच्या कोरण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मोजुरी दिता.
आपल्या मरणा उपरांत जोडटेक तो आसलो. बाबूनो जोडटी ताच्या आड वेता, कित्याक संवसारान घोडयेक बरें करूंक संदी आसली पूण कांयच बरें करूंक ना. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, जेन्ना तो अब्रामाक आनी लाजाराक पळयता तो व्हडल्यान बोब मारता. संवसारान आसतना जेन्ना लाजार ह्या गिरेस्त मनशाक पळयतालो तेन्ना घोडयेक तो ताका बोब मारून उलो करतालो. घोडयेक ताचींच उतरां घोडयेक तो वापरतालो. आब्राम बाबा, म्हजे सुरसुरे दवर आनी बोटाची तेंबी उदकान बुडून ह्या गिरेस्त मनशाक म्हजेशी धाड म्हूण घोडयेक माग. हें मागणें घोडयेक लाजारासाचें जातालें जेन्ना तो संवसारांत आसलो. पूण आज हो गिरेस्त मनीस हेमकोणान आसा आनी तो आब्राम बाबाक उलो करून म्हणटा, आब्राम बाबा, म्हजे सुरसुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडून म्हजी जीब तोंडाक लाजाराक धाड म्हूण माग. तर बाबूनो, आयचे देवाचें उतर कांय स्वता आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी पयलें स्वत म्हणल्यार मनशाक आनी एक जिवीत रावता. हें जिवीत घोडयेक सोंपतलें पूण आनी एक जिवितान आमी भितर सरतले. आनी त्या जिवितांत आमचीशी आसतल्यो त्यो म्हणल्यार आमचो बरो आत्मो आनीक आमचे बऱ्यो कन्यो. दुसरे सुवातेर बाबूनो शुवर्तमान आमकां सांगता, ह्या गिरेस्त मनशाक 5 भाव आसले आनी ताका धरून 6. आनी शुभ वर्तमानांत परफेक्ट नंबर म्हणल्यार 7. ते 6 जाण आसले म्हणटच खुणायता ही वॉज लिवींग एन इम्परफेक्ट लायफ. सोपूण जिवीत तो घोडयेक जियेनासलो पूण ताका बाबूनो संदी आसली सोपूण जिवीक जीव. 7 भाव घोडयेक ते जावंक शकताले जरी तर ताणें लाजारासाक आपलो भाव केल्लो. लाजारासाक आपलो भाव केल्लो जाल्यार ते 7 जाण घोडयेक जावपाचे. ही वूड हॅव लिव्ड अ परफेक्ट लायफ. पूण संदी आसतनाय तो ही संदी वगडायता. लाजारासाक आपलो भाव कसो लेखून ताणें सुर्गीचें सूख भोगूंक जातालें. पूण बाबूनो, ह्या संवसारांत जियेता आसतना घोडयेक आपल्या जिवितांत ही चूक तो आदारता पूण ही चूक बदलूंक तो सोदता. पूण मरणा उपरांत बाबूनो आमच्यांनी आनीक कांयच करूंक जायना. कितें करूंक जाता, मन बदलूंक जाता, बरें जिवीत जिवंक जाता, तें फकत ह्याच संवसारांत आसतना. तर आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जाता तितलें आमी बरेंपण करूंक आमकां ह्या अल्तारार उड्या सरपातल्या जेजू लागीं कृपा आनी बळ मागून घेवया. बेटोनेक आमी गायन गावया. C15 देवा उथर आमी घेतला, पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आसातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन. कोंदवाळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दडवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राचिताचें आचारण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळां दीक जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीधरांनी सासणाच्या देवा नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान पोरताय तूं आमकां नव्या बळान सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाची काळजान आमी गायता Povit, 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 dovaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उसर्मी तुका सोयसो, सर्वेस्वराचे नामी येता ताकासो. बापा करोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवी आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो कूट परगटुया Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novia, eterno, Gesù novia, eterno. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रोगो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेले जे पवित्र वेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंस दवरून मेल्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे श्रागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवची माई सांगाती बेगीन धरून दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तां बरोबर ससणेच्या आसुकान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक आसवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जशी येता रासोट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या दर्शन म्हाका पावना, पूण तुजें कथेच्यान म्हाका पावना. म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू दाखवेल आमी फाटे कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. D14 पान 50 आनी 4. D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल्या तोच्या बाबा ती सांबाळता माये मोगान. ओदी भोगून तोरच्या मनान फाटे मेंटा गोचे बाबा. Jesus,
सुकली उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या बलिदानात आनी जेवणात आमी वांटो घेतला. ताचो फूळ आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोडण्यांनी तो अदीक तीर जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आज सांजेर आमच्या सिनियर्स हांकां रिकलेक्शन आसतलें 4:30 ते 7:30 पर्यंत. दुसऱ्यांनी लेगून ह्या रिकलेक्शना रितीरांत वांटो घेवंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुजी पवित्राय शेवटाक आमी हें गायन गावया. आय 32 पान 135. आय 32 पेज 135. तुजी